बसया एक गाडी बरी एक टेस्टमनी आसा फेलिसिटा प्रेसिला पिरी हांव ह्या पिरगेची न्ही सानूर म्हजो गांव परपाडी पिरगज म्हजी माय आनी भयण हांगासर आसात तांणी म्हाका हांगासर केदाळे मागण्याक आनी मागण्यांत भाग घे म्हूण सांगलें तशें हांव एक 6 म्हयन्यांतल्यान हांगासर ह्या मागण्याक येवन आसा आनी म्हजे वट्टूक एका भयणीक हांव आपणान आयिल्लीं आज म्हज्या साक्षीक लुकाच्या सुवार्तेंत जेजून सांगलीं उतरां ह्या बरीं आसात मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें कित्या मागता तो हर एकलो घेता सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्यांक उक्तें जातलें म्हणलीं उतरां हांगासर म्हज्या ह्या साक्षीक लागू जावन आसात पयली साक्ष जावन आसा म्हज्या पुताक 2023 इसवेन जुनांत कतार काम करनासलो थंयसर ताच्या इश्टान म्हळें तूं थंयसर काम सोडणें आनी एक क्रुजाच्या कामाक सरवा म्हूण सांगलें जाल्यार तो आयलो आनी मुंबय वचून ताणें ट्रेनिंग केलें 2 म्हयने आनी थंयसर ताका येवन हांगासर ताणें कामाक एप्लाय केलें जाल्यार एक वर्स ताका काम मेळ्ळें ना दुसरे फावटी ताणें जर्मनीची विजा मारली आनी जर्मनीक ताच्या क्रुजाच्या कामाक ताका येतना थंयसर ताका आपोवंक ना तिसरे फावटी ताणें सांगलें हांव आनी मुंबय येना तुमी म्हाका फेस टू फेस इंटरव्यू करी म्हणलो गेल्या सप्टेंबरांत 2024 इसवेंत ताका फेस टू फेस ताणें इंटरव्यू केली आनी थंयसर तो फेस टू फेस इंटरव्यून पास जालो आनी परच्या 2024 ऑक्टोबरांत कामाक तो गेलो आनी थंयसर 3 म्हयने काम करून आयलो जानेवारींत परते ताका मार्चांत परते ताका इंटरव्यू आसली मुंबय क्रुजाच्या थंयसर तो इंटरव्यू गेलो थंय 25 जण आयिल्ले त्या 25 जणांत 2 जण मात्र सिलेक्ट जाले आनी परच्या मेयांत तो पास ताका कॉल आयलें आनी थंयसर तो आतां काम करन आसा आतां जपानाक ताची क्रूज गेल्या थंयसर तो आतां काम करन आसा आनी तो ह्या फावटी मेयान गेल्ले ते दाडा ताची एक लागेज भायर पडली ती लागेज भायर पडली त्या दाडा तांतू गरजेच्यो वस्तू आसल्यो जाल्यार त्या लगेजींत ते म्हाका ते वस्तू नासतना म्हाका थंयसर रावंक जायना म्हणलो त्या दाडांत हांवें म्हज्या हांगासर आसचे म्हज्या बाबाजीक हांवें फोन केलें आनी एक तेसांव बरोवन घाला म्हळें तांणी तेसांव बरोवन गेलें जाल्यार ती लगेज मेळोंक 2 म्हयने लागता म्हणली जाल्यार ती लगेज एकच हप्त्या भितर एका ब्रेस्तारांक तेसांव बरोवन घालें हांगा तेसांवन मागलें विगार बापानी आनी दुसऱ्या ब्रेस्तारा दीस आनी एका ब्रेस्तारा दीस आमकां ती लगेज मेळ्ळी खबर आमकां आयली 2 म्हयन्यांनी मेळची लगेज एका हप्त्या भितर म्हाका दाखोवन दिली आमच्या हांगासर ह्या मागण्याच्या हातूंत म्हाका एक फळ मेळ्ळा म्हूण सांगूंक हांव आशेतां तशेंच तिसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या पुताक 2 वर्सां भायरतान आयल्या कातारतान आयिल्ले बरीत ताका हांगासर आंगार दडकी पडची आसली दाट दडकी पडची आनी खंयसर ताका कोडयाळ दाखयलें मणिपाल दाखयलें खंयसर ताची दडकी उणी जावनात आनी एक डॉक्टरान एक गुळी बरोवन दिली ते गुळी ताका आंगेल्यार मात्र ताका दडकी उणी जाताली परते ती तशें जातालें मागीर फूड खंयचें म्हणून आमी सोदून काडलें फुड्डान ती ताका उणें जावना मागीर हांवें हांगासर म्हळें म्हज्या मायन सांगलें तूं हांगासर तूं मागण्याक ये आनी थंयसर तूं माग आनी खंडीत तुका प्रतिबळ मेळटलें म्हळें मागीर हांगासर येवन हांवें हांगा तेसांवां बरोवन घालीं त्या तेसांवांत बरोवन घाल्ल्यांत आज ती दडकी नापस जाल्यान ती दडकी समेत ताका आतां नांत जाल्या आनी चवथी साक्ष जावन आसा पर म्हजी धूव एप्रिलांत हांगासर कतारतान हांगासर 1 म्हयन्याच्या रजेर आयिल्लें रजेर येवन मेयान गेल्ले ते दाडा ताणें म्हणलें म्हाका प्रमोशन मेळों ना हांव काम सोडून गांवाक येता म्हणलें हांवें म्हणलें काम सोडून तूं गांवाक येनाका हांगासर खंयचीच कामां नात आतां तुका इतलें बरें काम आसा तूं थंयसर काम करना पयले राती म्हाका म्हूण सांगलें हांव रिजायन लेटर बरोवन घालतां आनी रिजायन लेटर दिता म्हणलें जायत तूं वच रिजायन लेटर दी म्हळें गेलें आनी रिजायन लेटर दिल्ल्या तक्षणा डायरेक्टरान म्हळें तुजें रिजायन लेटर दी म्हाका म्हणलो आनी पिंजलें आनी डस्टबिनान घालें आनी तुवें हांगासर काम करीजे
तुका खंयचेच अडकळ आसल्यार आमचे कडेन तुवें सांगचें म्हणून सांगलें. तशें जाल्यान ती रिजायन लेटर हांवें त्या धाडा हांगासर ह्या मागण्यांत हांवें बरोवन तेसांव बरोवन घालें आनी मागलें म्हाका मागलो उपकार देवान फावो केला. आतां थंयसर तें काम करन आसा आनी सदांच म्हज्या दुवे खातीर तुमी सदांच त्याच्या मागण्यांत तुमी उडास दवरिजे म्हूण हांव विनंती करतां. विनवणेच्या मागण्या त्या धाडा हांगासर आज म्हाका हे साथ सांगूंक अवकाश करून दिल्या आनी हांगाच्या विगार बापांक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर ह्या मागण्यांत आमचो उडास दवरनो पयसतान हांगा कोडयाळतान येवन हे मागणे करच्या आमच्या एलियस बदर आनी ताच्या पंगडाच्याकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या तेसांवा खातीर विनवणेचे मागणे करच्या आमच्या हांगाच्या सर भाऊ भयणीकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाका देवाक असाद जाल्लें खंयचेंच ना म्हणून आमकां कळीत आसा. देव आमकां खंडीत जावन फावो करतलो. हांव ह्या घडये आमच्या धनिया देवाक अर्गां दितां. हरगां तुका सोम्या जेजो, होगळप तुका सोम्या जेजो, जय जय तुका सोम्या जेजो.